रवी काळखात आशिल्ल्या समाजाक आशेचो उजवाड दिवन प्रकाशात हाडपी रवी सीताराम नाईक फोंड्याचो पात्रांव म्हूण दिल्ली उपाधी रवीक अमर करून गेली। गुन्यांवकारांमदी भय निर्माण करून गोंयांत गुंडागिरी सोंपोवपाचो व्हड यत्न ताणें केलो आनी आपलें धाडसी नेतृत्व समाजा मुखार मांडलें। नमस्कार, हांव साहिल नारुलकर आनी तुमी पळयतात हो खासा रिपोर्ट। शेतकी मंत्री आनी आदलो मुख्यमंत्री रवी सीताराम नाईक आयज संवसाराक अंतरलो। रवीची राजकीय कारकीर्द पळयल्यार रवी 7 खेप आमदार, एकदां मोगो, 5 फावट काँग्रेस, 1 फावट भाजपाच्या उमेदवारीचेर वेंचून आयलो। मोटारसायकल पायलट कुळमुणकार चळवळीचो फुडारपण करीत तो फोंडे नगरपालिका वेंचणुकेंत वेंचून आयलो। तो 1976 पयले खेप नगरसेवक जालो। मोगोच्या उमेदवारीचेर 1985 पयले फावट फोंड्याचो आमदार म्हूण वेंचून आयलो। 1990 ताणें काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर मडकय वेंचून येवन जैतिवंत जालो। 25 जानेवारी 1991 रवी पयलेच फावट मुख्यमंत्री जालो। 18 मे 1993 मेरेन तो मुख्यमंत्री आशिल्लो। त्याच कार्यकाळांत तो दुसरे फावट मुख्यमंत्री जालो। 2 एप्रिल ते 8 एप्रिल 1994 मजगती तो फकत 6 दिसांचो मुख्यमंत्री आशिल्लो। 1995 ताचो पराभव। विधानसभा वेंचणूक हारल्या उपरांत 1998 फोंड्याचो पात्रांव उत्तर गोंय खासदार जावन दिल्ली पावलो। 1999 काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर परत फोंड्या आमदार जालो। 2000 ते 2002 मेरेन तो भाजपाच्या युती सरकारात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पळयतालो। 2002-2007 काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर फोंड्याचो आमदार। 2007 ते 12 ताणें घरमंत्री म्हणून काम पळयलां। 12च्या वेंचणुकेंत ताचो पराभव। 2017 ताणें काँग्रेसीची उमेदवारी घेवन फोंड्या सावन वेंचून आयलो। 2022 भाजपाच्या उमेदवारीचेर 7वें फावट आमदार जालो आनी मंत्री जालो। गोंय विलिनीकरणाच्या आड ताणें खूब काम केलां। रवी नाईक सुरवातीच्या काळात बार एंड रेस्टॉरंट चलयतालो। राष्ट्रीय पांवड्यार गोंया वतीन व्हॉलीबॉल खेळपी हो एकसुरो आमदार। आदले आमदार चर्चिल आलेमांव हांकां रवी मुख्यमंत्री आसतना बंदखणीत वचचें पडलें। पणजे जाल्ल्या पुलीस स्टेशन अटॅका वेळार ताणें मारिल्लें पावल आजुनूय लोक याद करतात। गोंयच्या कांय गांवांनी चलपी गुंडागिरी खंडणी घेवपी गुन्यांवकारांक ताणें धाक बसयलो। तांच्या काळांत हे प्रकार बंद जाल्ले। गोंयकार आजून उगडास काडटात। सध्याच्या सरकारात ताणें कृषी मंत्री म्हणून व्हड काम केलां। 2025 गोंयचे पयले शेतकी धोरण हाडून शेतकऱ्यांक आदार दिवपाचें मोलादीक काम केलां। ते भंडारी समाजाचे एकसुरे मुख्यमंत्री। हरवळ्यां तांची समाजा वांगडा निमणी बसका जाली। एकठांय येया म्हणून मंत्र दिवपी रवीचो अस्त। रवीचो स्वभाव आनी ताचें कार्य आज तो संवसाराक सोडून गेला। उपरांत सगळ्यांच्या उगडासांत आसा। पात्रांव तुका प्रुडंटाच्या वतीन आर्गां। प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार।